A13 Eclos Amsu Somi Pan So A13 page 6. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका विशेष कृपा दिवं. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून गेल्या साक्रामेंता रुजारियो देवान सुर्गीचें राज पाव करूंक मागुया. तशेंच मावक लायला आपलो सोलमाचो दीस समरपता निन्फा डी सिल्वा देवान ताचे भरपूर आशिर्वाद घालूंक बरी भलायकी पाव करूंक सगल्या वायटा विघ्नांतली राखूं आनी सांबाळूं म्हूण मागुया. दोंदरे ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता क्लॅरीन फेर्नांदीस, डॉमिनीक फेर्नांदीस, एली रोशा, मोनिका फेर्नांदीस, जॉर्ज फेर्नांदीस, आंतोनियो मार्टिन्स, फिला फेर्नांदीस, बेर्ता मोंतेरो, जेजुइनो सिल्वेरा आनी नॉबर्ट विएगस. आयज सायबीण मांयची भेट ह्या कुटुंबांत जाता. सांतिसिमो, अलेक्स फेर्नांदीस, मार्टिन्स मोरोड, एंटनी फेरांव, दुर्गावाडी, मोनिका फेर्नांदीस, व्हडलेंबात्री, सीता चेन, कार्दोस वाडो, फिलिप पेरेरा, केरान, कॅरल डिसुसा, नोमशींत, रेडा तावारा, नागाळी, रुसारियो डिकोस्टा. सायबीण मांयची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना केद भाशेन सायबीण मांयचे विनवणे ह्या कुटुंबांत शांती कुशालकाय बरेपण फावो जावंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जाका देवान चड दिला ताचे कडल्यान देव चड रावता. म्हजो बहीण मानू आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां जावन आसा. आमी क्रिस्तांवां आनी आमकां क्रिस्तांवांक एक व्हड जबाबदारी आसा ती म्हळ्यार जेजूक आमी गवायक दिवंक आनी जेजूक मानतात त्या भाशेन आमचें जिवीत जिवूंक ताका मेळूंक ताका भेटूंक आनी ताच्या सांगाताक सर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक. तर हीच कृपा हेंच बोड आमकां सण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावंक पातकी वस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बराबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हूण सगळ्यां उच्चारून सांगता. मोणान चिंतून तोंडां उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे बसत भाग्योन सुदांच वार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या
प्रार्थुया थोडोसो वेळ उगीच रावून तुमचे खासगी उद्देश जावन ते आमकां दवरात. मोहिमेमोद देवा सोर पदवीदार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी खऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फाव कर. हे मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेस क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनात. आमेन. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, कुडीच्या वंडावण्यांक तुमी पाळो दिवचे खातीर तुमचे मर्नादीक कुडीचेर पातकान आपले राज चलोवचे न्हय म्हूण तुमचे कुडीचे सांदे खोटेपणाची आवतां करून पातकाचे चाकरेक लावूं नाकात. पूण तुमी मरणांतलीं जिवीं जाल्यांत म्हूण देवाक तुमचें समर्पण करात आनी देवाची चाकरी करूंक तुमचे कुडीचे सांदे प्रमाणीकपणाची आवतां कशीं ताका वोंबून दियात. तेन्ना पातोक तुमकां आनीक दमावचें ना, कित्याक तुमी सुमूर्तीचे आदीन न्हय पूण कुरपेचे आदीन आसात. म्हणटोच कितें, सुमूर्तीचे आदीन न्हय पूण कुरपेचे आदीन आसांव देखून आमी पातोक करचें न्हय. होय ना की ना, कोण एकल्याच्यो आज्ञा पाळूंक तुमी चाकरेची कोबलात करशात तर ज्या कोणाच्यो तुमी आज्ञा पाळटात ताची तुमी चाकरां जातात. हें तुमी नकळोत. म्हणटोच मोरनाक पावयतल्या पातकाची वो प्रमाणीकपणाक पावयतल्या विधेयपणाची तुमी चाकरां. तुमी एकदां पातकाची चाकरां आसल्यात, पूण तुमकां दिलोले भावार्थाचे शिकोणेक काळजांतान तुमी खालती जाल्यांत. हो देवाचो व्हड उपकार. पातकाच्या गुलामपणांतलीं सुटून तुमी प्रमाणीकपणाची गुलामां जाल्यांत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाचे उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. परत एकदा म्हणुया. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलोलो जाल्यार अशें इस्रायलान म्हणचें. सर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलोलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटून ते आमकां जिवीच गिळटले आसले. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. आमी उदकान बुडून मरतलीं आसल्या उदकाचो लोट आमकां ओडून वतलो आसलो. ताची भिरांकूळ ल्हारां आमकां गिळ्ळ्या बगर रावची नासलीं. ताच्या घासांतलीं आमकां वाटायलीं देखून सर्वेस्पराक दिनवासुया. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. शिकाऱ्याच्या फासांतलीं सवण्या वरी आमी सुटून गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटून मेकळीं जाल्या. जाणें रोचला स्वर्ग आनी संवसार त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब. सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक सोयीसोर, सर्वेस्पराक सोयीसोर, सर्वेस्पराक सोयीसोर, सर्वेस्पराक सोयीसोर. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसां. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. Sorry, 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 Sobeś po tumcie sobe asun. Tumcie sobe
पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Moima tuka somia. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें हे मात जाणो जाय खंयच्या वखदार चोर येतलो तो घराचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबाविणी तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर पडून नागूंक दिवचो नासलो. तुमी तशेंच तयार रावात कित्याक चिती नासलेल्या वेळार मनशाचो पोत येतलो. तेन्ना पेद्रून म्हणलें सायबा आमकांच वो हेरांक सोमेस्तांकूय तूं ही वपास सांगताय. जेजून अशी जाप दिली घरांत आसलोल्यांक वखदार गंवाचें माप मेजूंक दिवंक दोनयान आपल्या घोराब्याचेर सत्या दिल्लो कोण विस्वासी आनी शाणो कारबारी जायसो तुमकां दिसता. आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसता ताका मेळो तो चाकोर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता आपणा कडेन आसा तितल्याचेरूय तो ताका सत्या दितलो. पूण परत येवन म्हजो दोनी लांबाय करता अशें तो चाकोर आपणाच भितर म्हणून हेरां चाकरांक आनी चाकोनीक मारूंक आनी आपूण खावून पिवूंक आनी बेबदिकाय करूंक लागो जाल्यार तो रावो नासलेल्या दिसाक आनी तो नकलो आसलेले घोडे त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका पेल्यान काडटलो आनी वो विस्वास्या बरोबर ताका भायर उडयतलो. आपल्या दोनयाची खोशी कितें तो जाणा जावनूय ती पाळूंक तयारी पुर्यान करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सोट्ट्यांचो मार पडटलो. ती कितें तो नकळो आसलोल्यांक ताच्या कर्तुबाक कास फावो जाल्यार ताका थोडेच सोट्ट्यो पडटल्यो. ज्या कोणाक चड दिल्लें आसा ताचे कडचें देव चड मागतलो आनी ज्या कोणाक चड पातयलेलें आसा ताचे कडलें देव चड घेवंक रावतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान Wakali tuka Krista. म्हजे भयण मानू आयच्या शुभ वर्तमानांत जर आमी नदर मारली जाल्यार कित भाशेन आमी विस्वासी आनी शाणी कारबारी कशी आमचें जिवीत जिवूंक आनीक जेजूक भेटूंक तयार रावूंक आमकां आपयता. आनी निमाणे पॅरेग्राफाच्यो ज्यो वळ्यो वाचल्यात तो आमकां गरजेच्यो जावन आसात. आपल्या दोनयाची खोशी कितें तो जाणा जावनूय ती पाळूंक तयारी पुर्यान करूंक ना तसल्या चाकराक खूब सोट्ट्यांचो मार पडटलो. ती कितें ती नकळो आसलोल्यांक ताच्या कर्तुबाक कास फाव जाल्यार ताका थोड्योच सोट्ट्यो पडटल्यो. म्हजे भयणी मानू आमी क्रिस्ताक वळखता आमी सगळीं क्रिस्तांवां आनी क्रिस्ताची खोशी देवाची खोशी कितें ती आमी जाणा. हे संवसारी जिवीत आमी कशे तरेन जिवंक जाय आनीक जेजू कशे तरेन आमी गोवाय दिवंक जाय हेंवूय आमी जाणा. आनी संवसारी जिवीत सोंपतोच आमी खुंयसर वेतले कितें आमकां आसा सर्गीचें राज आसा सासणीक जिवीत आसा देवाक आमी भेटतले आनी देवाक आमच्या सगळ्या कोन्याचो हिशोब आमी दिवचो आसा. हें सगळें आमी जाणा आनी हें आमी जाणात म्हणटोच आमकां मोज भयण मानू व्हड जबाबदारी आसा. ती म्हणल्यार आमचें जिवीत देवाक मानतात ते भाशेन जिवंक. आमच्या जिवितांत देवाचो मोग करूंक आनीक पेल्याचो मोग करूंक आनी हे भाशेन विस्वासी चाकरां कशी जी देवान आमकां जबाबदारी दिल्ली आसा ती पाळून देवाक आमी भेटूंक आनीक हे सासणीक जिवितांत आमी भितर सरूंक. आनी आमी क्रिस्तांवां आनी आमी जाणात म्हणटोच ही व्हड जबाबदारी आसा. फुडें म्हणलेलें आसा ती कितें ती नकळो आसलेल्यांक ताच्या कर्तुबाक कास पाव जाल्यार ताका थोडे सोट्टे पडटले. सो जी कोण नकत क्रिस्ताक वळखनात आनी क्रिस्ताची खोशी कितें तें नकत मेल्या उपरांत कितें आसा हें नकत. पूण म्हजे भयण मानू आपल्या जिवितांत जर बऱ्यो कोरण्यो आदारतात आपलें जर जिवीत बरे भाशेन जियेतात जाल्यार म्हजे भयण मानू हिवूय भावा भयणां हें सर्गीचें राज सासणीक जिवीत जोडून घेवंक
पावतली. पूण आमी क्रिस्तांवां म्हणटूच आमकां ही व्हड जबाबदारी. आनी जेजू म्हणटा, जे कोणाक चड दिल्लें आसा ताचे कडल्यान देव चड मागतलो, आनी जे कोणाक चड पातयलेलें आसा ताचे कडल्यान देव चड घेवंक रावतलो. आनी आमकां देव चड पातयेता. आनी आमच्या हातांत देवान जायत्यो जबाबदारी घातलेल्यो आसा आनी जायतें आमकां दिल्लें आसा. देवाक जाय आमी ताका विस्वाशेर रावलेलीं, आमचे जिवितांत देवाच्या उतराक आमी गोवाय दिल्ली, वो जेजूक आमी परगटलेलो. हे भाशेन आमच्या उतरान कोरण्या वरवीं आमी जेजूक गोवाय दिल्ली. जाल्यार हें कोत्तलें जाल्यार म्हज भयण मानू, आयचें पयलें वाचप घेवन पावलून रोमकारांक बरयले चिटींत आमकां उगडास कोत्ता की आमचे सगळे कुडीचे सांदे एके भाशेन पातकाचेर आड झुजूंक गरजेचें. आनी पातोक म्हज भयण मानू जेन्ना आमी आदारता तेन्ना आमी आमकांच कितें कोत्ता, पातकाचे गुलामा करून दवरता. तर हे पातका वरवीं एके फावटी आमचेरूच आमी मरण हाडटा आनी आमकां देवा सोयशें आमी पयस कोत्ता आनीक आमचें जिवीत जें देवाक जाय ते भाशेन आमी जिवंक पावनात. सो देखून म्हज भयण मानू, आमच्या जण एकल्याच्या जिविताचे 2 दिसाक दुबावूच ना. वी ऑल वीक. आमच्या जिवितांत कसली ना कसल्यो अस्कोते आसात, पातोक आसा. दॅट वी हॅव टू एक्सेप्ट. आनीक एक निचेव करूंक गरजेचो, तो म्हणल्यार सगळे आमच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक जावचें ना रोखडेंच. पूण जर तर हांवें निचेव केलो, एकूच म्हज्या जिवितांत ज्यो अस्कोताय आसा त्या अस्कोतायेचेर हांव वावुरतलो, जाल्यार दुबाव बिणे म्हज भयण मानू म्हज्या जिवितांत बरेपण येतलें. आनी हे भाशेन हांव म्हज्या जिवितांत ज्यो अस्कोताय आसा ती पयस करूंक पावतलो आनी देवाचें बरेपण हांव विस्तारूंक पावतलो. दुसरी गरजेची वस्त म्हणल्यार म्हज भयण मानू तयार रावप, जागृत रावप. आनी ही तयारी म्हज भयण मानू कितें भाशेन ओत्मीक वाटेन आमी रावूंक गरजेचें. कित्याक मरणा वेळार देखून आमी जेजूक भेट्टा आनीक आमच्या कुन्याचो हिशोब आमी देवाक दिता. तर म्हज भयण मानू, दर दिसाक आमचें जिवीत देवाक मानता ते भाशेन मागणें करून पवित्र पुस्तक वाचूंक, मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक, हे भाशेन आमची तयारी जेजूक भेटूंक आनीक हें सर्गीचें राज सोडून घेवंक ही आमची तयारी. आनीक जागृत चाकरां कशी आमी दर दिसाक वावरुया. तर म्हज भयण मानू, आमी क्रिस्तांवां म्हणटूच आमकां एक व्हड जबाबदारी देवान आमकां दिल्ली आसा आनी देव आमकां सगल्यांक पातयेता. तर विस्वाची चाकरां कशी देवाक मानता ते भाशेन आमचें जिवीत जिवुया आनी दर दिसाक हे देवाच्या उतराची परगटणारा जावंक वावरुया. आमच्या जिवितांतल्यो अस्कोताय आसा त्यो पयस करुया, एकामेकाचो मोग करुया. आनी हेंच कितें देवाक जाय. एकामेकाचो आमी मोग केल्लो, एकामेकाक आमी पावलेलीं, आदार दिल्लें आनी एकामेकाचें आमी बरें चिंतलेलें, बरें आवडलेलें आनी हे भाशेन आमी आमचें जिवीत जियेलेलें. हीच कृपा, हेंच बळ आमकां जण एकल्याक मागुया. भेटोवन गायन गावुया. C10 भावा भयणी बापाक भेटूंक पान 32. C10 पेज 32. भावा भयणी बापाक भेटूंक भांगर तुम्ही दिला आपल्या कर्जा जेजू तुझे गाडीच म्हाका आजच्या दिसा आमची देवा कशी कुरीस वेगो मोगाल वेगो जेजू तुझे गाडीच म्हाका जेजू म्हाका म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदविदार त्या बापाक मानता तसलें सांग म्हूण मागात. तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मानान तारी मोहिमेन
आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. देव आमचे मोगळ बाप्पा, तुवें आमच्या हातांनी घालय त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी आनी नितळकाय, तुजी कृपा आनी नितळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटलेल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशी आमची जिवे शुद्ध निर्मळ जावं दी. मागता तुज्या पुता जेवचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक आयो उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदवेतारा सासनाच देवा, सोर कांय सोदता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरपता, जिव्या भावांतल्यान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा. टीर बरबशान ताचे मोहिमेमोत येण्याक ओत रेखता. एखाद्या देवदूतान भक्तान संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dolmaraco sorvesmo tu, Solari sonsar volea, Lucia voi boba, Un soldi, tu casorisor, Solvesmo racenavi, Et atacasor, Un soldi, tu casorisor. बाबा करोस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जग तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंक आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. हे म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सासणीक कोराचें रगत. पातकांचें बक्षण मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेच मुनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावट्टाचो गूट परगटुया. Somia Gesù ami olokana, ani ekansite pieta, itle pavito voi vovaieso, ami tuce moron Golgotha. बाबाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडाण सोरबोची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेवची कुडां रोगो शेवतले आमी सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिवो आमच्या भाग्यन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरभर मेळ्ळें ती आमच्या गोचयांची, आमच्या बाबा भयणाची, मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे शागोतींत मेळ्ळ्या सोमेस्तांक तुजें पयसोलीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, भाग्यों जुजे तिचो पोती, भाग्यों धर्म दिता, भाग्यों जुसे वास सामंगेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वोवी, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू दाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा, सोरबोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. Amen.
आमच्या सुरमुंडाराची आज्ञा मनान दवरून त्याच जेजून शिकले प्रार्थोन आमी म्हणटा तेन्ना सदांच मनान दवरुया. जी कोण जाणा जावन कोत्तात ताका व्हड जबाबदारी आसा, व्हड गुन्यांव आसा. आनी जी नकळो जावन कोत्तात ताका थोडो गुन्यांव आसा. तर म्हजे भयण मानू आमी जाणा क्रिस्त कोण, जेजू कोण, क्रिस्तांव आमी. आनी आमचें जिवीत कसलें जावंक जाय तेवूय आमी जाणा. तर आमकां व्हड जबाबदारी ती म्हणल्यार देवाक आमी विस्वासी रावूंक, देवाचो मोग करूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक आनी हे भाशेन देवाक आमी भेटूंक आनी ताच्या बरोबर हें सर्गीचें राज सासणीक जिवीत आमी जोडून घेवं. तर म्हजे भयण मानू हीच कृपा हेंच बळ आमकां मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पळदूं नाका पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परात सोर वायटांतली आमकां निवार. तुया पर्यंत जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरगोशन उतरकता. तर आमकां तुजे उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकांचेर न्हय, म्हज्या पयसुबीच्या भावाटाचेर दिसकार आनी कशेय परमतिकाची शांती दी आनी तूं सिक्का एकवटान सांबाळ. जे येता राजपूत चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे सिरे संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे सिरे संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्याची सगळी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका फावना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कुमेवच्या वेळार गायन गावया. जुई प्रिती मोग वस्ता D40 पान 70 आणि 5 D47 पेज 75. Ekaj keriaricita Amga Jezucia Boga Jezu amce radus mor Arodani cordego Ekaj keriaricita Amga Jezucia Boga Jezu amce radus mor Arodani cordego
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बाप्पा, ह्या सर्गीच्या जेवणात पोत्तून पोत्तून वांटो घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोवचें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविताक गरजेचो सगलो आदार आनी सर्गीच्या गुटाची अदीक अदीक सोपून समजणी आमकां मेळो म्हूण आमी मागता. जे क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सगळ्या सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळख करा. मागणे सामिंगे महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोट्यापणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी काल ते पडी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवरा देवाचे पदवेन सैताना आनी सगल्या कोट्या ओतम्यांक एमकोणांत लोटून घाल. कित्याक त्या ओतम्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक जोडपडटात. आमेन. भाग्योत मारे तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरबसो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिल्ल्या स्वरूपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माये आमी तुजो मोग कोत्ता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच कोत्तले. दुसऱ्यांकूय तुजे तांय ओडून हाडूंक शक्ती भितर सोर आमी कोत्तले म्हूण भास दिता. पदवेदार माये आमकां उपकार सोडून दी. ताळण्याचे सोयत व्हरून गोठाय जेजू क्रिस्ताचो सोपून मोग एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुत्रा सवे सासनाचें जिवीत. सदांकाळ आदार दितले माये आमचे पासत विनोदी कोर. हे सोमया जेजू क्रिस्ता तुजे मायेक मारयेच्या एकाच उतरान गालिल्याच्या काना नोगरान उदक आसलें तें दाकास सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुज्या मायेचे आसऱ्या काल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. ह्या आदाराचे माये आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मोतोल्यांक पाव, ताळणेत आमकां तिराय.
आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कोर कवाय. दिसपट्ट्या घोसांनी मागणे हे आदाराचे माये व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या घोसांनी तुजो आदार आमी लालून मागता. कोस दूख हुस्के कोती विघ्न संकोश्टां ही आमचे निर्भाग हाडटले पुरीस. त्या उत्सोन्यांनी आमची दोयेंत जोडटोन कोर. तुज्या पुताच्याच कोश्टांत आमचे मन एकठांव मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळे सोसूंक आदार दी. बावर्त्यांची मागणी आमच्या पाप साहेबाक बीस साहेबाक सरकारी राजकारभारांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आय सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धार्मीक एकवटान जियोशे कोर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपापलो बेस विचून काडल्या पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. मेलोल्या सोमेस बाबार्थ्यांच्या आत्म्याक सासनाचो विसव दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळोवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगोशी कोर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो काश्या गरजो आमच्या आदाराचे माय थंय घालुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून. Marii powici drata, tu gorwajcia doliani, sa sforada racie maje, ore amna paja lahi, tu ciebie Todos por tu cruce, ai tu caseta ve, tu ce veghe maluc tu so, orom tu ceasu tu cazo, orso todos por tu cruce. बावर्त्यांची मागणी हे आदाराचे माये तू ग्रेस सोशी उदार. देवाची सोद देणी तू आमकां वांटाय. आम्हा भुरग्यांची तू राखण कोर. पुरिस्तांव तू आमच्या पातकांचे बोगसणे आनी आमचें तारण सोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकून निर्भागी बाळां सायत म्हूण. जेजो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जिवंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराची माये. आतां आमी सोर सोमिया आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तिवंत शालोनाक काळ जिवंक आमकांच ओपून दिवया. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे तें आसा. ओस्तऱ्यामध्ये तू सुदर आनी सुदर जॉब जेसू. बागेत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमचे पासत विनंत कोर ए देवाचे भाग्यवंती माये. क्रिस्ताच्यो बासावण्यो आमकां पाप जावच्या. प्रार्थुया ए सोम्याचेच क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायक आमची आवय करून दिली. सदांच थंयार आमकां आदार दिवं. आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळजांत तुज्या आवयचो आदार सोदता तुज्या सोडवणीचो फोड सासनाच्या सासनाक भोगूंक दी. आमेन. पिडेवंतांचेर आशिर्वाद. हे सोम्या कुडीच्या अस्कोतायन कश्टोत्तल्यान तुज्या चाकरांचेर व चाकोनीचेर तुजी दयाळ दिसकार आनी तुवें रचलेल्या आत्म्याक ऊब दिवंक जिवीत बरीत कर. अशें कोश्टां वरवीं नितळ सवन बेगीनच तुजे दोयेन भलायकी जोडच्या. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगाताक आसूं तुमकां राखच्या. तो तुमचे सोबी आसूं तुमकां सांबाळच्या.
तो तुमचे फाटल्यान आसूं तुमची राखण कोच्या, तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. मेमोरारी आमी म्हणुया. बो कोणवाळे अंकवार मारे उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मोजो सोदूंक गेल्लो, तुज्या हातांतलो आलाशिरो केर नासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरोबरच्यान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येतां. अंकवारीची अंकवारी माये मोचे तुजे सोशी हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावतां. देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपर्वा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादीक कर. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया टी 21 पान 213 टी 21 पेज 213. जोगाद आमची आदारी